हांव सगळ्या पत्रकार बंधू भगिनींचे हांगा स्वागत करता। म्हजे बरोबर आज पत्रकार परिशदेक आसा आमचे उपराज्यप्रमुख बाब शैलेंद्र वेलिंगकर आणि तिसवाडी तालुका प्रमुख बाब महेश पेडणेकर। आयचो जो विषय आसा तो एज्युकेशन डिपार्टमेंटा संबंधान आसा। एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आयच्यान म्हणजे 21 फेब्रुवारीच्यान शाळा स्कूल सुरू करपा खातीर परिपत्रक जारी केल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे खुबश्या जाग्यांचेर शाळा सुरूय जाल्ल्यो आसा 1 ते 10वी मेरेन 9वी मेरेन। हांगा अशें आदळून आयलां की म्हाका कंप्लेंट जाली, खूब जाणांनी म्हाका फोन करून एक तक्रार दिली की खुबश्या शाळांनी म्हणजे वास्कोच्यान म्हाका फोन आयलो, म्हापशेच्यान तर म्हजे कडेन आयले 2-3 जाण, त्या भायर आनीक वेगळ्या वेगळ्या कडल्यान फोन आयले की एक आमी जाका हे म्हणटात कन्सेंट लेटर पेरंट्सा कडल्यान ते थोड्या शाळांनी मागिल्ले आसा। म्हजे कडेन हे आसा, हांव तुमकां वॉट्सॅपारूय ताजी कॉपी धाडटा। हे म्हाका एकल्यान वॉट्सॅपार धाडिल्ले। आतां एज पर दीस कन्सेंट लेटर तांणी आवय बापाय कडल्यान म्हणजे जे पालक आसा, पेरंट्स आसा, तांचे कडेन स्कुलान मागिल्ले आसा की तांणी हे कन्सेंट लेटर सायन करचे आनी तातूंत एक हांव तुमकां वाचून दाखयता। आय द अंडरसायन मिस्टर सो एंड सो पेरंट्स ऑफ सो एंड सो स्टँडर्ड रोल नंबर wish to send my ward to attend physical classes in school at my own risk. I will strictly follow the given timings to drop and collect my children from the school premises. I will be responsible for the child after the school hours. Okay. I will be responsible for the child after the school hours is okay. Pudun, I will send to attend physical classes in school at my own risk. अशा तरेचे लेटर हे स्कुलांनी स्वताहून धाडिल्ले आसा। जर एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जर तांकां कितें नोटिफिकेशन धाडलें आसत जाल्यार हांव प्रसार माध्यमां समोर आनी प्रसार माध्यमां मार्फत एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक सांगूंक सोदता की तुमी जर अशें परिपत्रक काडलां की अशा तरेचो कन्सर्न पेरंट्सा कडल्यान घेवचो जाल्यार आमचो ताका आक्षेप आसा शिवसेनेचो आनी आमी मागता डिपार्टमेंटा कडेन की बेगींतल्या बेगीन हे जे तुमी नोटिफिकेशन काडला ते फाटीं घेयात। पूण म्हाका दिसना की एज्युकेशन डिपार्टमेंटान अशें परिपत्रक घाला, कारण खंयच अशी ताजी नोंद ना। आनी आमकां जेन्ना पालक, हांवूय एक पालक, तेन्ना आमकां जेन्ना कळ्ळें पेपरार आयले, माध्यमांचेर आयले, प्रसार माध्यमांचेर की सोमारच्यान स्कुलां स्टार्ट, तेन्ना इतले आमकां म्हणजे आमी निकश काडलो की तज्ञांचो सल्लो घेवन, कित्याक प्रत्येक हातूंत तज्ञ आसता। आतां कोविडाचे कशी पोझिशन आसा, कितें आसा, आनी ते संगमतान म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंट आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंट हांच्या कॉर्डिनेशनान हो निर्णय घेतिल्लो आसा असो आमी निकश काडला आनी तज्ञांच्या सल्ल्यानुसारूच घेतिल्लो आसा। म्हणून म्हाका दिसना समज कोविडाची तशी स्थिती ना, चिंताजनक स्थिती ना, कित्याक आज आमकां दिसून येता की आज कोविडाची तशी चिंताजनक स्थिती ना आनी ताज्या खातीर स्कुलां ही चालू केन्ना तरी करूंकच जाय, त्या दृश्टीन सरकारान पावल घेतला म्हणजे एज्युकेशन डिपार्टमेंटान। इतले आसतना अशें परिपत्रक न काडटा जर खंयचे स्कूल अशें कन्सेंट लेटर, तांची ड्युटी आसा की प्रत्येक स्कुलाक सर्कुलर धाडचे की अशा प्रकारचे कोणेच कृत्य करचे न्ही, कित्याक पेरंट्स हाच्या खातीर भिल्ले आसा। म्हाका खूब जाण पेरंट म्हणटा की आज आमी अशें लेटर सायन करूंक शकना कारण आमी कितें भुरग्यांक बरोबर वचून स्कुलाक बसूंक शकना की वचून आमी सायडीक बसल्यार ही लायन झाला पाहिजे। आणि अशा प्रकारचे जे आम्ही हॉस्पिटलांनी बी घेता पळय एट युअर रिस्क पेशंटाक ऍडमिट करून अशें करप हे अन्यायकारक आसा। कारण आज जर खंयचो लेबर सुद्धा जर एका कोणा कडेन कामाक वता, कॉन्ट्रॅक्टर किंवा कंपनीन, जाल्यार तांचे कडल्यान अशें बरोवन घेना। थंय कितें जायत जाल्यार ताका कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें कंपनीचें काम आसता। तशाच प्रकारे जेन्ना पालक आपल्या पाल्यांक, आपल्या भुरग्यांक एका जेन्ना स्कुलान धाडटा तेन्ना ती टिचरांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता पयलीं पासून की तांणी थंय तांचेर लक्ष दवरप। तुमी म्हणूंक शकना की तुमी येवन स्कुलान पळया, थंय फाल्यां तांची कितें जाल्यार आमी हात वयर करतले। अशा प्रकारचे जबाबदारी झटकुपाचें जे काम आसा ते एज्युकेशन डिपार्टमेंट करूंक शकना। अशें जर परिपत्रक एज्युकेशन डिपार्टमेंटान काडला तांणी बेगीच्या बेगीन फाटीं घेवचें
आणि ना जाल्यार दुसरे परिपत्रक काडचे की अशा प्रकारचे जे हे म्हणजे ऑथरायझेशन लेटर किंवा कन्सेंट लेटर दिवपाची किंवा घेवपाची रॉंग प्रथा जी चालू झाल्या ती बंद करची म्हणून. जितेश, तुम्ही म्हणालात की हे झालं महाराष्ट्रात ज्यावेळी शाळा सुरू झाल्या, महाराष्ट्रात शिवसेना सत्तेमध्ये आहे, ज्यावेळी महाराष्ट्रात गोव्यापूर्वी शाळा सुरू झाल्या, तिथल्या पालकांनाही असं सांगण्यात आलं होतं की जर तुम्हाला मुलांना शाळेत पाठवायचे असतील तर तुम्ही पालकांनी स्वतःच्या रिस्कवरती पाठवायचं. तिथे पण सरकारने पालकांच्या कोर्टात चेंडू हे केला होता, धाडला होता. मग तुम्ही याच्यावरती महाराष्ट्रात वेगळी भूमिका, शिवसेना सत्तेत असताना गोव्यात वेगळी भूमिका का घेतली? पण महाराष्ट्रात अशा प्रकारचं लेटर त्यांनी पाठवलं नव्हतं की तुम्ही सिग्नेचर द्या आणि पाठवा. जेव्हा महाराष्ट्रात सुरू सुद्धा केलेलं तेव्हा थोडी परिस्थिती चिंताजनक होती, तरी त्या सरकारला, महाविकास आघाडीच्या सरकारला कुठेतरी वाटलं असणार की मुलांचं नुकसान होत आहे. कारण आम्ही जर बघितलं तर ऑनलाईन शिक्षणामुळे खूपशे प्रॉब्लेम्स येतात. मी पण एक पालक आहे, मी पण बघितले आहे. आणि आता तर असं झालंय ना की पालकांना पण वाटायला लागलंय की कुठेतरी शाळा या सुरू व्हायला पाहिजे, म्हणून त्यामुळे आज गोव्यात हे चालू झालंय. आणि अशा प्रकारचं म्हणजे लेटर म्हणजे एकदम जास्तच झालं. जर आज जर शाळा सुरू झाल्यात, गोव्यात कोविड परिस्थिती नियंत्रणात आलेली आहे, पण उद्या सकाळी एखाद्या मुलाला जर त्या ठिकाणी काही लागण झाली तर त्याला जबाबदार कोण असणार? मग बघा, आता हेच मी सांगतोय, तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार कोणीच पालकाने किंवा पालक टीचर संघटनेने कुठे त्याला आक्षेप घेतलेला नाही, बरोबर की नाही? कुठेच कोणी आक्षेप घेतलेला नाहीये. आणि सगळ्यांचा असं निकष काढलाय की तज्ञांच्या सल्ल्यानुसारच, तज्ञांना विश्वासात घेऊनच शाळा सुरू होत आहे. म्हणून हे जे प्रश्न आहेत संबंधित, ते मला वाटतं तज्ञांनी सांगायची गरज आहे. कारण मी त्यांच्यातला तज्ञ नाही, मी फक्त का आवाज उठवलाय, कारण जे पेरेंट्स आहेत त्यांनी मला कंप्लेंट केली की अशा प्रकारचं लेटर आम्हाला पाठवत असेल तर आम्ही हे सही करणार नाही. पण म्हणजे उद्या सकाळी एखादा मुलगा समजा कोविड बाधित निघाला आणि समजा उद्या सकाळी शाळेने, पालकांनी जर समजा त्याच्या शाळेवरती दबाव टाकला, तुम्ही शाळा सुरू केल्यात आणि आमच्या मुलांना हे झालं, मग जबाबदारी कोणी घ्यायची नेमकी याबद्दल? आता जबाबदारी पूर्णपणे शिक्षण खात्याचीच असेल. जेव्हा आपण तज्ञ, आता उद्या कोविड नियंत्रणात आल्या कारणाने जेव्हा सगळे व्यवसाय चालू झाले, त्यानंतरही दुसरी म्हणजे सेकंड वेव्ह आली, पण त्याच्यासाठी कोणाला जबाबदार धरू की नको धरू हा एक वेगळाच विषय होतो. तुम्ही याविषयी शिक्षण खात्याशी काय पत्रव्यवहार वगैरे केला का? नाही, मी आता शिक्षण खात्यानं प्रथम, कारण मला हे काल संध्याकाळीच कळलं, आज मी पत्रकार परिषद घेऊन तुमच्या मार्फत आता त्यांना मी कळवतोय आणि मी त्यांना जाऊनही भेटणार आहे, प्लस मी फोन पण करणार आहे. वेगळो प्रश्न आसा म्हणजे हो विशय सोडून खुबश्यो अश्यो केसीस येयला पावतात, म्हणजे कंप्लेनी अश्यो येवपाक लागल्या सगळ्या गव्हर्मेंट जे ऑफिस आसात, वर्कर्स आसात तांचे की बॅलेट पेपरा वयल्यान जे पळय पोस्टल बॅलेट जे हें आसा न्ही, वोटींग आसा, ते तांकां फोन करून, पर्सनल तांकां फोन करून तांकां हें करता, प्रेशरायज करता की बीजेपीक वोट्स घालचे अशें म्हणून. म्हणजे तुमचें कितें मत आसा? तुमच्या कानार असल्यो गजाली आयल्या? हय, खरें आसा. कित्याक जे बॅलेट वोटींग जाता तेन्ना जी सरकारी यंत्रणा आसा ताचो गैरवापर करून आणि भाजपाचे जे वेगवेगळे उमेदवार आसा ते प्रेशरायज करता खूब जाणां. ही खरी गजाल आसा, कित्याक आमकांय खूब कडल्यानी म्हायती मेळटा. प्रत्येक कडेन वचून एक रूल केल्लो आसा की ताणी घरांतल्यान करूंक शकता, तेन्ना सुद्धा खूब दबाव तंत्र हो वापरला आणि तांकां प्रेशरायज करून खूब जाणांनी बीजेपी वटेन मतांय घातली. तुम्ही हाजेर कितें रिएक्शन तुमचें कितें आसा? कित्याक हाजी नोंद इलेक्शन कमिशनान घेवप आसता, कारण इलेक्शन जेन्ना प्रक्रिया सुरू जाता तेन्ना पूर्णपणे जी व्यवस्था आसता ती इलेक्शन कमिशनरा कडेन आसता. आणि ताणी आतां ते कितें करतले हांव नको एक्शन कितें घेतले ते, पूण आमची एक मागणी आसा की इलेक्शन कमिशनरान कितें तरी ताचेर भूमिका आपली घेवची, कारण आमी ताजे वयर काय करूंक शकना. कारण आमी इलेक्टोरल जेन्ना पॉलिटिक्स स्टार्ट जाता तेन्ना आमचो भाग म्हणजे आमी तातूंत फक्त एक पार्टिसिपेट जावंक शकता,
पूण जो ताजेर पूर्ण नियंत्रण जे असता ते इलेक्शन कमिशनराचे असता. पण त्यांच्याकडे कोणाची कंप्लेंट केल्याशिवाय ते ऍक्शन घेवपाक पण शकना. आता कंप्लेनी जाल्लीच आसा कळ्ळें. आता म्हाका दिसता विविध पक्षांनी आसा ती कंप्लेनूय केल्ली आसा. आमी हेच्या फुडें कंप्लेंट करतले. पूण आता जे आसा ह्या घडयेक जर पळयत जाल्यार फाटीं जेन्ना 80 इयर्स अबाव जे सिनियर सिटीजन्स आसा तांच्या खातीर जेन्ना प्रक्रिया केल्ली थंयच आढळ्ळें ते म्हणून ताज्या बाबतींत काय करूंक शकूंक ना. पूण म्हाका दिसता हाज्या फुडें नेक्स्ट टाइम जर इलेक्शन कमिशनर कितें तरी ताचेर आतां भुमिका घेतले. कारण आज भुमिका घेवपाची गरज आसा. आता सगळे जाण म्हाका दिसता अजून प्रक्रिया सोंपूंक ना. म्हणून हांव बाकीच्या पक्षा कडेन उलयतलो आनी एक जॉयंट डेलिगेशन आमी इलेक्शन कमिशनरा कडेन घेवन वचपाचें आसा. कित्याक हांव एक दोन जाणां कडेन उलयला सुद्दां गजाल तेन्ना सगळ्यांनी एकठांय येवप ही आयची गरज आसा आनी सगळ्यांनी एकठांय येवन इलेक्शन कमिशनराच्या नजरेक ते हाडचें पडटलें. आणि